ट्रॅफिक पुलीस हेल्मेटा खातीर टू व्हिलरवाल्यांक तालाव दिवपाक गुल्ल आसतात, पूण पणजेच्या कॅसिनो मुखार सद्दां सांजवेळार जातली येरादारेची गच्चमुड्डी मात पुलिसांक दिसना। कॅसिनो मुखार मेन रोडार मदींच वाहनां कशी उबी दवरतात आनी तांकां लागून रस्तो कसो ब्लॉक जाता तें आमचो रिपोर्टर दाखयता, पळयात। आता पळय हिंगा रातची 8:30 जाल्ली आसा आनी हिंगा पळय ट्रॅफिक इतली जाम जावन करून दवरल्या। हिंगा हेंचो प्रॉब्लम जाल्लो आसा वो कितें म्हूण कोण जाणा, पूण ही गाडी हिंगा रस्त्यार दवरली आसा डॅल्टन कॅसिनोच्या ऑपोजीट। आनी पळय तुमी पळयात ती रातची 8:30 गाडी कसली आडी घालून दवरल्या आनी हिंगा ट्रॅफिकाचो कितें प्रॉब्लम जाता ते कोणाकूच पडलेलें ना म्हूण हिंगा एक पुलीस लगून ना ट्रॅफिक सोडपाक। आनी रातची आतां ही 8:30 जाल्ली आसा। ही जात्रा हिंगा अशी सदांच बसता, पूण हिंगा एक पुलीस आसना रातच्या ओल्या वखतार। हिंगा पळय ट्रॅफिक कितली जाम जाल्ली आसा आनी हेचो प्रॉब्लम जावन हिंगा गाडयो रस्त्यार घालून हे प्रॉब्लम आपणाचो सॉल्व करता वो कितें करता कोणाक खबर। पूण हिंगा हें करपाक हिंगा रातचो आतां 8:30 एक पुलीस हो कॉन्स्टेबल हो कोणूच ना हिंगा। आनी हे लोकांचे हालत जाता, ट्रॅफिक कशी जाम जाल्ली आसा ती हिंगा कोणाकूच पडलेलें ना। हे जालां तेंच्या बापायचे हिंगा अभ्यास फेस्त हिंगा लोकांक कोणाकूय कितले त्रास पडो गाडयो हेणी मदेंच दवरून बापायचे बेसान कशे दवरलेले आसा आनी कांय म्हणून हिंगा ऑथॉरिटीक कांय रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। रातची ऑथॉरिटी फकत हिंगा तालाव दिवपाक जाल्यार भोंवता टू व्हिलर्सांक, पूण हिंगा हे ट्रॅफिक प्रॉब्लम जाता हिंगा कोणूच ना।